I'll dream until I make it real. Hello friends, कशी आहे तुम सगळी? आय होप तुम बरे आहे. आम्ही चोयली घराक कसा आणि याचे सोडपा तेल आता चिकन सोडपा तेल म्हणजे सासमाईन केला. ओके आणि बेस्ट झाला. लास्ट टाइम आम्ही ग्रीन केल्ले चिकन सोडपा तेल आती रेड केला. हांव थिंगा आहलो न्हू तेन्ना केला. ओके फ्रिजीन दवरले आनी अशें इवन लॉस्ट तो हे जुका पोंदा वचोन हेळटा. इट्स इन पोरगोसाळी गांवठी आनी आयज हांवें तेजी भाजी केल्ली. सगळें कट केलां मागीर तितून एक आनियन घायलाय, पियाव घायला, 2 मिरसांग्यो सुके मिरसांग कट करून घायले आनी थोडेंशें उदक घालपाचें, चड न्हू कित्याक तेजें उदक सुट्टा. ओके थोडें उदक दवरलां, उदक घायलां आनी चुलीचेर दवरलां आनी कवर करपाची आनी ती शिजोवपाची, मातशी फास्ट दवरपाची आनी मागीर स्लो करून शिजोवपाची. हांवें थोडेंशें मीठ घायलां आनी बेस्ट लागता ती भाजी. मागीर उदक सुकोवन येता तेन्ना हांवें सोय घायली आनी जाली. मागीर रोखडी जाता ती, मोव जायन येता. ती भाजी रेडी जाली. हॅलो फ्रेंड्स, कशे आहे तुम्ही सगळी? हॅलो फ्रेंड्स, आयज न्हू तुमकां फ्रुटी करून दाखयता. किवनागेचा फेवरेट तेसले फ्रुटी म्हणा देखून आयज तेका आतां हांव घरांतली फ्रुटी करून दाखयतलें आनी तेका तुमी जाय तेका फ्रुटी करपाक मँगो जायो आनी हें तोर जाय, तोन्ने तोर आसता थंय. ओके आनी आतां हांव भितर वयता आनी तुमकां दाखयता. ओके स्टार्ट करुया. फ्रुटी करपा न्हू हांवें 2 आंबे घेयले पिकलोले आनी हाफ तोर घेयला. हें न्हू चड आमोट नाहलोलें, समज आमोट आहा न्हू थोडें घेयाय. हे मँगो हांवें कट करून घेयले आनी तें तोर आहलो न्हू तें मातशें गोड मुगेलें देखून हांवें तें हाफ घायलां. तुमकां चड आमोट आहा न्हू जाल्यार थोडें घालाय. ओके हांवें फूल घालूं ना आनी हांवें तें मिक्सरान घायलां आनी हाफ कप अशें हांवें साकर घायल्ली आनी हांवें तें मागीर बारीक हेचो पेस्ट केला. तो पेस्ट न्हू हांवें हेचो पॅना घायला आनी मिक्सरा थोडें लागता न्हू तितून हांवें थोडेंशें उदक पास केलां तितून घायलां. ओके आनी मागीर तें चुलीचेर दवरून एक 5 मिनटां अशें तें हांवें शिजोयलां. तुमगे अशें करून कोणूय येयले जाल्यार तुमच्यान मँगो जाल्यार आतां मिल्क शेक कोत्ताय चोय, मिल्क ना जाल्यार अशें करून देखून करून दिवपा जाता, सर्व करून जाता कोणाकूय. मागीर 5 मिनटां अशें तें हांवें मुगे कॅमरा हाल्ली हिंगा. एक हाती कॅमरा आहलोलो आनी एक हाती हांव कोत्तालें. ओके मागीर हेचें मुगे हें जालां हें बॉयल येयलां. चड शिजोवपा न्हू, एक 5 मिनटां तें शिजोवपाचें मातशें. मागीर हांवें तें एक दुसरी हितून घायलां, हांड्यान घायलां स्टिलीचेर, व्हडले हांड्यान घायलां कित्याक आतां हांव तितून उदक घालता न्हू सो मातशें व्हडलें जाय न्हू स्पेस, सो तितून हांवें 3 कप अशें उदक घायलां. हें न्हू उदक तापयलोलें तें थंड केलां आनी तें मागीर हांवें अशें करून हें केलां आनी टेस्ट कोराय. तुमकां दिसता अशें करून इदी घालाय आनी मातशी गोडसाण उणी आहा जाल्यार स्टॉप कोराय, नाजाल्यार टेस्ट आसपा ना. तुमकां दिसता गोडसाण ओके जाल्यार स्टॉप कोराय तितल्याकू.
मागीर हांवें बाबा तशें दिलें कित्याक हांव ताका चडशें थंड दिना. मागीर हांवें उरलो तें हांवें मागीर फ्रिजान घालून दवरलें आनी मागीर आम पिलें तेन्ना सावन बेस्ट लागतालें. चिल्ड पिलें न्हू बेस्ट लागता. आतां आमगे फ्रुटी जाली आनी किवन सांगता तुमकां केची जाली ती. ओके बरें जालां बेस्ट आं. आनी तुमी कराय कित्याक आतां मँगो बी येताय न्हू बाजरां. सो आनी न्हू तेगे आजून हांवें फ्रिजीन दवरना आनी थोंड आहलें न्हू तेज्या बरें लागतलें. ओके आय होप तुमकां व्हिडिओ लायक जातो म्हूण. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.